हाली तेंपार गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच। शेनवारा कांचा थिये ट्रक आणि दुचाकीमदी भिरांकूळ अपघात। वाट दिसाच काळान केलो घात। भिरांकूळ अपघातात नासनोळच्या सुजाता साळगांवकर ह्या तरणाटे चलयेक आगताक मरण। चुकीच्या दिकेन ट्रकान धपको दिवन ट्रक ड्रायव्हरान अपघात सुवाते वयल्यान काढलो पळ। मजगती नासनोळच्या थळाव्यांनी तसेच अपघातात मरण पाविल्ल्या चलयेच्या फॅमिलीन पुलीस स्टेशनार धडक दिली। जो मेरेन ट्रक ड्रायव्हराक अटक करिनात तो मेरेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडचे ना म्हूण चलयेच्या घरच्यांची शिटकावणी। आमचे गांवांत एक आयज काळोख कसो पसरलेलो आसा की एक घटना घडली 1:15 आयच्या पुलिसाच्या माध्यमांतसून कळून येयला आमकां आतां। पण जेन्ना 3:15 सुमार आमकां कॉल येयले आनी ब्रेकिंग न्यूज येयलो की सुजाता साळगांवकर हे नासनोळचे भुरगे, नासनोळे विलेजींतले भुरगे खंय तरी एक एक्सिडेंटान डेथ जाल्ले आसा कांसा थिवी। जेन्ना आमी शॉक जाले, आमी तेंचे फॅमिली कॉन्टॅक्ट केलो, एकामेकाक शेजाऱ्याक कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार ही घटना खरी घडल्या। दुर्दैव्य अशी घटना घडोवंक फावना जाल्यार आयज कोलवाळे पुलीस स्टेशनार बॉडी मुर्गानान दवरून गाडयो दोनी हांगा पंचनामा करून हांगा हाडलेले आसा। ज्यो दिसता सगळे आमी गांवचे लोक तशेंच तेंचे वांगडी सयरे नाते आमी जमलेले आसा। आमचो एकूच डिमांड आसा, आमी पुलिशेक खंय दोशी धरिना, आमी कोणाक दोशी धरिना, पूण जो ड्रायव्हरान ही आयज घटना घडून तो पळ काडलेली आसा। आतां आमकां आयकूंक येयला तो खंय तरी वाळपयचो ड्रायव्हर आनी ट्रक जो आसा ओनर तो मडगांवचो। ही गाडी खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर PWDक चलताली। ते गाडयेचो ट्रक हाडलेलो आसा, तुमी पळयता आसतले की त्या ट्रक ड्रायव्हराक स्वता कस्टडीन घेतल्या शिवाय आमी मुर्गानांतली बॉडी पंचनामा करून दिवचे ना। आमी ती बॉडी फॅमिली सांगता आनी आमी सांगता की ती बॉडी आमी बांबोले पंचनामा करपाक दिवपाचे ना। आमकां पयलीं त्या ड्रायव्हराक हांगा हाडचो कोलवाळे पुलीस स्टेशनार आमच्या समोर तेका स्पश्टीकरण दिवचें की जावंक जायना। आयज काही गोष्टी घडटात ज्यो कितें फॅक्ट आसात ते चोडाक मारून परत एक 70 मीटर गाडी वयता आनी तो रावना, तो खंय तरी पळ काडटा। एक कितें तरी आमकां एक दुसरो डावट दिसता। आमचो असो एक डिमांड आसा जी आमी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमाक व्हरचे ना। जे मेरेन ट्रक ड्रायव्हर अरेस्ट जायना ते मेरेन आमी हांगारूच रावतले। आयज थिवी कांसा हांगासर एक ट्रक आणि इलेक्ट्रीक बायक ओला हाच्या मदीं एक फटल एक्सिडंट घडलो। जो ओला गाडयेचे जे ड्रायव्हर आशिल्ले सुजाता साळगांवकर हे 26 वर्साचे, मुळात रावपी नाशनोला गांवचे। हे खंय तरी एका ऑनलायन शॉपिंग ॲपाचे जे आसात तेतून एका कंपनीन कामाक आशिल्ले एज अ डिलिव्हरी गर्ल। त्याच फाटल्यान एक ट्रक आशिल्लो, ही दोगांय एकाच वाठारांतल्यान जे थिवीच्यान अस्नोरा सायडीक वयताली। अशें कळण्यात येता की ट्रकाचो जो स्पीड आसा ती हाय आशिल्ली। ह्या सगळ्यांचेर अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावयतले। हांव रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।